माननीय पंचायत मंत्री श्री मॉमिन गुद्दिनो हांच्या नेतृत्वाखाला राज्यातले पंचायती राज विभाग तसेच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला गोयातले सगळे विभाग प्रगतीचे आणि उदरगतीचे नवे थर तयार करूंक शकल्या आणि म्हाका पुराय खात्री आसा की ह्या राज्यातले चडांत चड लोक सरकाराच्या कामगिरीचेर खुश आसा. Life is like a football game. Never mind the kicks of people. Without the kicks, you can't score the goal. आणि हे आमकां बाय दिक्षान सांगिल्ले ते भाशेन सीएमान बरोवन गेला नॉर्थ गोवा. म्हाका दिसता सीएम तुमकां ऑफिस दितलो, कित्याक की सदां ऑनस्टाय सावथा येवपाक. पूण इतलो ऑर्स आमी सावथ लोक नॉर्था येतालीं मिटिंगेक, तेदोन आमी बरे भाशेन आमचे एकवट आणि हे महिला शक्ती अभियान फुडें व्हरपाक जाय. कित्याक फ्रॉम 2010 हो महिला शक्ती सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम से अबाउट 2015 बॉर्न जाल्ले. आणि कित्याक महिला शक्ती सेंट्रल गव्हर्नमेंट मैनी शंकर आयर हांव जाणा पंचायत राज मिनिस्टर आसतना तेजे खूब विजन आसलें बायलांक मुखार काडपाक आनी खुबशे आमी प्रोग्रामां बी वचोन खूब महिला शक्ती गोट आमी केला. तेदोन जेनिफर मोन्सेरात हाडलो आमचे बराबर, प्रताप सिंग राणे सीएम आणि सुभाष शिरोडकर पंचायत मिनिस्टर हे लॉन्च केल्ले. आणि ऑफिस आमकां दिगंबर कामतान जेन्ना तो मुखेलमंत्री आसलो तो सावथा ऑफिस दिला. आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद ऑफिस जरूर तुमकां नॉर्था दितलो, हितून दुबाव ना. पैसे आम्ही तुमकां दिता. 50 lakhs इज नथिंग. हांव सीएमा सांगता विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज गिव देम 50 lakhs. खरेंच ती बरी काम करता. आय भाव ती बरें काम करता कित्याक तांकां आश्वासन हांवें दिल्लें तुमकां हे पयशे आमी दितले म्हणून. आणि असले रिसोर्स पर्सन हाडून तुम्ही बाकीचे तुमचे मना उजवाडावपाक बरे बरे कितें स्किम्योच न्हय, अल्टिमेटली आमी एक एकदां सगळे डेव्हलपमेंटाचे चिंतता बट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आमी विसरता. हाव आवर मायंड हॅज टू डेव्हलप. आता आमचे प्रधानमंत्रीन भारत स्वच्छ अभियान काडलेलो आसा, लिंपेज दवरपाक, स्वच्छता हाडपाक आनी तेजे म्हणणे स्वच्छता की और बडो. एक तुम्ही लक्षात दवरपा जाय. स्वच्छ म्हळ्यार कितें, लिंपेज आनी सगळें क्लीन आनी क्लिनलीनेस आसपा जाय. आनी सगळे तरी क्लीन आसले. आतां हिंगा क्लीन आहा, हिंगा कोणाक कचरो उडयन दिसना न्ही. कचरो आहा जाल्यार आमी काडटले. हेच भाशेन आमची मनाय मनान कचरो हाडपाचो आमी प्रयत्नच करपा जायना. हे भाशेन स्वच्छता आसल्यार, लिंपेज आसल्यार, क्लिनलीनेस आसल्यार बरे विचार वयता मनान. ही योग्य वेळ आसा. तुम्ही सगळी जाणां स्वयंपूर्ण आसात. तुम्ही मुद्दामून सांगता तुम्ही सगळी जाणां स्वयंपूर्ण आसात. कारण गोंय जर स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार तुम्ही स्वयंपूर्ण जावन फुडें येवची पडटली. आमची गांवांतली महिला, आमची घरांतली महिला, आमची शहरांतली महिला हीच जे सेल्फ रिलायंट जावपाक शकता, स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. नो वन एल्स. हांवें कित्याक सांगलें, इट इज ट्रू. तुम्ही मुद्दामून काडून पळयात. हांव जेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय म्हणटा, दूध आसतलें, फळां आसतलीं, फुलां आसतलीं, नुस्तें आसतलें, चिकन आसतलें, मटन आसतलें, तांतयां आसतलीं. हें सगळें कोण करता? गांवागांवांतल्यो म्हज्यो महिला भगिनी करतात. पुरुश तांकां फक्त थोडोसो आदार दिता, व्हडलेंशें काम तितकेशें करिना, ल्हानसो सपोर्ट दिता आसतलो. पण हें सगळें करपा खातीर म्हणून मागता हांव, तुमी स्वयंपूर्ण गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकारान 2 पावलां मारल्या, तुमी 2 पावलां फुडें येतलीं. म्हाका दिसता ह्या खातीर आमी आमच्या गांवांतल्या आसलेला स्वयंपूर्ण मित्र जो दर शेनवारा वयता